जमल्या भेटोंच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करगल्या किंचाक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मारणार आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तुका स्तुतिताय जिविताकाणार नादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोंच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करगल्या किंचाक तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. भावांनो आनी भयणींनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांपिया ब्रेस्ताराचो दीस हो आमकां उगडास आसा ह्या पूर्ण शेताक आमी सुखान आसतना येतली हांव बाळका जेजू लागीं भक्तीन मागतली हांव आनी जायतीं आजापां आमच्या कुटुंबांत कोणे आमच्या लागीं मागूंक विचारलां तांचे थंय घडल्यांत त्या स्वभावार्थान आजय आमी मागया. प्रत्येक रितीन कोरोना पिडीन कश्टांच्या हर एका भावा भयणी खातीर मागता आसतना संबंध बरो करूंक संबंधाक चडीत महत्व दिवंक आज पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर जायते पोटी सूख वळखनासतना रागान जियेल्ल्या खातीर सासनाक संबंधांत आमी राग दवरनो एकामेकाक महत्व दिनातल्या खातीर पातकाचे बोक्साने मागया आनी सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बाकी वचनां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भावांनो आनी भयणीनो आज आमच्या संगात हांगासर देवशास्त्री शिक्षिकोन आसो स्टॅनी पिंटो ब्रदर स्टॅनी पिंटो आपलो जल्म दीस संभ्रमता ताचे खातीर ह्या मेसा वेळा मागूंक आमी उगडास दवरया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुंच आमचे मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आधार दी. हे आमी
विनंती करून मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आजून जाल्यारय मैदेच्या पुस्तकांतले वाचतना तांचे मोतीचेर तुवाल असो दंपान पडटा. पूण सुमया थंय फाटी परतल्या वेळार तें दंपान पडून वेता. ओ सुमी म्हणल्यार आत्मो, आनी जंय सुमयाचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. उक्त्या मुखामोळान सुमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते हरशे आमी सुमयाचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आशिल्ल्या सुमयाचेंच काम हें म्हण्यार पळोवन देवान आपले दयेन आमचे अधीन केलां देखून आमकां आपादयर भोगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपल्ली आसा जाल्यारय नासाच्या वाटे लागल्यांक मात ती दंपल्ली आसा. सुवातेचो उसवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुर्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचें सारके जावन आशिल्ल्या क्रिस्ताची महिमा सुवातेच्या परचलान परगट जाली पळोवंक ते सखानांत. आमी परगट करता ते आमच्या विश्वांत न्ही, बगार जेजू क्रिस्तस आमचो सुमी म्हूण आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी आमचे सेवेक म्हूण सांगीत वेता. कित्याक अंतकारांतल्यान उसवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळाचेर परजळटा ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उसवाड आमच्या काळजांनी फांकसो केला. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताची भयभिरांत आशिल्ल्यांक ताची कुमक लागीं आसा अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. मोग आनी विश्वासपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आराम धरतात. विश्वासपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गांतां नदर घालतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचें फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सुमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसून माथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमया. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रीय आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका.
जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतीक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें एमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी कानीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती कर तुका पारयांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पैशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें म्हाका तुका क्रिस्ता. भवनो आनी भयणीनो, मुन्याच्या पुस्तकांत अध्याय 18 वाक्य 21 आमी अशें वाचता, मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसा. ती मोगान वापरतात, ती तिचें फळ खावंक सोदतात. म्हणजे आमचो संबंद आमच्या उलोवण्यांत आसा. आमच्या एका उतरान या उलोवण्याच्या शैलींत एक संबंध जोडूंक सोदता, या तोच संबंध आमी होगडावंक सयत सोदता. तुमकां उगडास आसा की या तुमच्या उगडासा प्रमाणे चूक जाली पुता या माफ कर, चूक जाली सॉरी म्हणलें लास्ट टायम केदाळा तुमी सांगलें. बेश्टें चुकून आत धाडलें तें धाडा न्हय, या कितेंय पडलें म्हणून सॉरी म्हणलें न्हय. बगार तुमकां कळीत आसा तुमच्या उतरान या करण्यान एका तुमच्याच आनी एका भावाक ह्या भयणीक तुमी दुखयलां, चड आनी चडीत दुखयलां. आनी ह्या वरवीं तुमकां सुरसुरे भोगतात आनी तुमी खऱ्या काळजान ताका सॉरी म्हळां संबंद बऱ्या जावच्या खातीर. हें तुमकां केदाळा उडास आसा. जर तुमी तसले मनीस जाल्यार हांवें सगळें सारकें जें कितें हांव करतां तें सगळें बरें जावन आसा म्हणलें मनीस जाल्यार खंडीत जावन जायतो तेंप जाला जावंक पुरो. कित्याक सॉरी म्हणलो शब्द इतलो कश्टांचो जाला आज बाबा आनी भयणी. आमी सगळीं सूख करता, एक न्हय जायत्यो सुखी करता. सारकें करूंक जाय आमकां, सारकें करूंक पेसाडटा. सूख करनासतना रावूंक सयत आमी चिंता जाल्यारय आमी सुखी करता, सूख आदारता. कितें सांगूंक नजो तेंच आमी सांगता, कितें करूंक नजो तेंच आमी करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या संबंदा सयत ह्यो सुखी घडटात न्ही गे बाबा आनी भयणी. जेन्ना आमी सूख वळखता तेन्ना आमच्या सुखीची जबाबदारी आमी वळखून घेता, ती जबाबदारी आमी घेता. हे आमच्या संबंधाक बँडेज घालता, परत लागीं हाडटा आनी संबंधाक हांव मोल दिता म्हणलें दाखोवन दिता. त्या देखून ना तर कितें जाता, सासणीक रिपेर करूंक जायना तसलो संबंध थंयच उरता. हे आमकां कळीत आसा. कोणींगी आमच्या आबानगी तांच्या बाबानगी कितेंगी सूख केल्ली म्हणून आज सयत भुरगीं सयत तोंडाक तोंड पळयनात, कारणच कळीत ना. केवल सॉरी म्हणून सूख मागिनासतना, सूख वळखनासतना रावल्ल्या खातीर न्हय. कित्याक हें घडूंक जाय, कित्याक आमी सॉरी म्हणूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या संबंदा खातीर आमी जायतो वेळ करसिला, जायतो सॅक्रिफायस आमी केला. तो संबंध जाय म्हणून आमी बऱ्यान जियोंक पेसाडल्या. त्या देखून आमी एका उतरान एका करण्यान आज तो संबंध होगडावन जो म्हणटा जेजू. कित्या बाबावांचो संबंध, कुटुंबाचो संबंध, एकामेकाचो संबंध गरजेचो म्हणटा. त्या देखून आमी सॉरी म्हणूंक जाय. नंतर हो हांकार, प्राईड म्हणली कीड, हो सैतान आमकां सोडिना. त्या संबंधांत आमी बरें जावंक आमी चिंता सूख मागलेंच आमी ल्हान जाता. पूण जायत्यांनी आमी हरी एकल्यांनी व्हिडियोन पळयलां जावंक पुरो. सूख मागलेंच आमी त्या करण्या खातीर चड मोल दिना. पूण जें कितें
आमी सूख केल्या ताच्या वर्त्यान तुजो संबंध म्हाका जाय, तूं म्हाका जाय, तुजो मोग जाय म्हणल्याक चड आमी महत्व दिता. त्या देखून आमी ल्हान जायना, आमची पदवी नपयस जायना, आमी खंयच्या रितीनी उणे म्हूण आमकां भोगना बाबा आनी भयणी. तर एक सॉरी सगळें जिवीत बदलूंक शकता. तेंच जेजू सांगता हेच्या शुभ वर्तमानान. जर तर तुका बघता तुझ्या भावान सूख, तुझ्या भावाक कितें मनी वायट आसा तुजे विरोध, तुवें सूख केल्याय न्ही, तुका बघता की ताका कितेंगी विरोध आसा, तूं वच ताचे लागीं वच आनी येसार बाबा म्हाका संबंध गरजेचो, म्हाका तूं जाय, म्हाका बघता की कितेंगी आमचे मदें सारकें ना. त्या देखून जर तर कितेंय आसा तर हांव सूख मागता, तो संबंध म्हाका जाय म्हूण ताचे लागीं सांग. आनी हें जेजू आज आमकां सांगता बाबा आनी भयणी. तर हें एक उतर, जर तर हांवें कितेंय सूख केल्या जाल्यार, तुका दुखयलां जाल्यार म्हाका बक्षी म्हणजे कितलें कश्टांचें जालां. कोरोना पिडे वरवीं आमकां कळीत आसा संबंधाक कितलो महत्व म्हणलें ह्या पिडेन आमकां दाखोवन दिलां. जायतीं जाणां परगांवांत आसात, आवय बापाय हांगासर सरल्यांत, कुटुंबाचे हांगासर सरल्यांत, जावं पुरो कुटुंबाच्या कडेन शेजाऱ्याडे संबंध बरो ना, मरणाक वचून थंयसर वचून रडया म्हळ्यार तेंय आमकां जावना. तर संबंध गरजेचो न्ही गे बाबा आनी भयणी. आमचो अहंकार सोडया, आमचें प्रायड सोडया, आमचेंच म्हणलें कितें आसा सोडया, एकामेकांत संबंधान जियोंक आमी प्रयत्न करया. कित्या 4 दिसाचो संवसार देवाचो आदार मागया, संतोशान बऱ्यान जियोंक ती कृपा देवा तावनूच मागया. आमेन. Zawsze mogar Baba, kanik zaun tuga dita, manun tungi dayal Baba, galtunanche tuje pesan, ides namche ya sara, asa zagite. Tu és dile, भेटे तामकात या बलिदानात, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्यासोवे, सर्वस्वाचे मोगाळ बाबा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बाबा, तुझे बापानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतां, त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही बेटोवनी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडू, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजा उभारुया. सर्वेस्परातय उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं,
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नाव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची जुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ते स्परींच्या फन जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान येसासनी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria जेसू मेलो जेसू जीवन जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां कळत कर तांकां दुसऱ्या गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन तुजे दिसो पथी भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंद
तुम दयेन ऐक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगात आहा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदेची येलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगात आहा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदेची येलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगात आहा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदेची येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावगल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावगल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावगल आनी आयक आमचे मागणे. सांगता म्हणया हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची तिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोशाक सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळकान आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारां खातीर अर्घ आमी पाठोवया. सगळी सांगता हे मागणे म्हणया. ए बोव उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवडो उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमी असो आशिर्वाद घेवंक आमकां समी आयतीं करया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका मोरये साळका ओ सुंदर सोबीत माता बाळकुंद गोपाल ताका सुखांत आनी दुखांत. हे जेजू तूं सामोचो वासरो. तुझे बिना कोण दुसरो हे सांगता हे जेजू तुझा म्हजो वासरो. तू राव जेजू तुझे बिना कोण दुसरो. मोगाळ पुता सोवे अगवाल मोरी आशीर्वाद दिवा भगवंत कृष्णाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी